तर आजच्या रेसिपीन आम्ही करूया मटन कीमा. टेस्ट अप्रतिम. तर सगळ्यांत पहिले आम्ही पुदिना सिलेक्ट करूया. आमच्या गार्डनासून काढूया फ्रेश मिंट. बरे ताजे ताजे पया. आता एका थंड उदकान बरे भिजोवन दवरता. ते माती कोयर कितें आसल्यार सगळे सकयल बसतले आनी बरे क्लीन जातले. आता हे मटन मिन्स 300 ग्राम आसा आनी सामग्री. आता वाटप तयार करूया. हे कोथमीर, मिंट, पुदिना, हे लसूण, हिरवी मिरसांग 5 ते 6 घेतला हे आनी आले. इल्लो उदक घालया आनी वाटप करूया. हे जाले आमचे मसालो तयार. हिरवो मसालो. इतले दाट पुरो. बरे फायन पेस्ट जाल्ले आसा. तर आजच्या व्हिडिओन आमी जेवण करतले स्टेनलेस स्टील. नॉन स्टिक पॅन हांव वापरना. हांव असले आयदनां वापरता. हे बरे हेवी ड्युटी येता. बरेचशे वर्सां चलताले आनी जेवण एकदम फर्स्ट क्लास जाता. वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फॅन्टास्टीक इन्वेस्टमेंट. आता कायल तापल्या उपरांत आमी डायरेक्ट मटन मिन्स घालतले. मटन कीमा. तेल घालप ना अजिबात. तेल मागीर कांदो तळसून घेवपाक. आता कायल तापल्या उपरांत घालप. मटन कीमा घालया. आता हातून जातले कितें, हेजे भितर जितले चरबी आनी फॅट चरबी सगळे मेल्ट जावन सुट्टले. हांगासर तेल आमी वापरपाना. ऑलरेडी मटनान भरपूर चरबी उरता. मटन मिन्स हितून कीमा म्हणटा तेतून भरपूर चरबी उरता. ते अशें तळसून घेतकीर सारके सगळे चरबी हेजे सुटपा लागता. आता थोड्यांक आवडटा पण म्हाका हे आवडना चरबी म्हणून हांव अशें हे भाशेन काडून घेया. हे काडून घेता हे भाशेन. हे पळया मातशें कायल मातशें वयर करप आनी हे सगळे चरबी देंवतले. पळया कितले फॅट पळयात चरप. हे बरें न्हू जिवाक. ताका लागून हांव वापरना. तुमकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार वापरा. ते मातशें जिबेक लागता मागीर ते बरें लागना टेस्ट. आनी हे दुसरें सिस्टम. हे गाळणी घेवप तेतून घालप सगळे फॅट देंवन वतले. थंड जावचे पयलीं घालपा जाय. थंड जाले उपरांत ते फॅट देंवपाना. ते चरबी देंवपाना फॅट जाले थंड जाले उपरांत. गरम आसतना हे काम करपाचें. आता सगळे फॅट हेजे तकले देंवन वतले आनी कितले दाट जातले ते तुमकां दाखयता. हे बरें न्हू जिवाक. ताका लागून हांव हे वापरना. हे पळय आतां 1 वर जालां आनी हे एकदम हे भाशेन जमा जाता. आता तेच कायलीन इल्लें तेल घालता. ऑलिव्ह ऑयल वापरता हांगासर हांव. आनी कांदो तळसून घेता. एक मोठे कांदो आसा. कांद्याचो कलर चेंज जाल्लो आसा. आता आमी घालया मटन कीमा. आनी हातून चरबी अजिबात ना. चरबी सगळे काडून उडयला आमी. आता आमी घालया ग्रीन मसालो पेस्ट जे आमी केल्ले ते उदो. आनी बरें भाजून घेवया सगळे मेळून. सारके मिक्स जावपा जाय. आनी हांगासर पळय मॅजीक. हे मसालो मालवणी मसालो हांवें ऑलरेडी केल्ले आसा. हेजे रेसिपी तुमकां सकयल डिस्क्रिप्शनान मेळटले नाजाल्यार शेफ डावन क्लिक करा. हे 2 टेबल स्पून आमी मालवणी मसाला यूज करतले वापरतले. 2 टेबल स्पून. लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले. एकदम सुंदर मसालो आसा हो. बरो फ्लेवर येता आनी तुमकां खूब
आवडटले हे मसालो. मीठ घालया. मोठे मीठ आणि मिक्स करून घेऊया. बरें भाजप आता मसाल्या वांगडा हे. आता मातशें बरें ओले ओले जावपा लागला. आता आमी घरा खतखती उदक, थंड उदक घालप ना, हांगासर खतखती उदक पयलीं तयार दवरात आनी खतखती उदक घालता हांव पळय. आनी खतखती उदक घालून एक 5 मिनटां आमी शिजोवया. मटन तर ऑलरेडी आमचें शिजलेलें आसा, मसालो शिजपा जाय. 5 मिनटां पुरो. आता पळया कलर चेंज जावपा लागला. हेजेर वयर तेल तेल येतले तेन्ना जालें पळय. आतां तेलकट येवपा लागला तेन्ना आमचें मटन किमा जालें तयार. हे आमचें मटन किमा ऑलरेडी तयार जाल्लें आसा. कलर पळया कितलो अप्रतीम. टेस्ट करून पळया. ब्रेड किंवा रोटी हेज्या वांगडा हे खावपाक बरें मजा येतले. रायसान पासून तुम्ही खावपाक शकता, पण बेस्ट म्हणजे रोटी ब्रेड हे एका एकदम परफेक्ट बसता. हे जालें आमचें मटन किमा तयार. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.